नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। तर सुरू करूयात आता गोवा टॉप 25च्या ह्या मुखेल खबरांक। रशिया युक्रेन युद्ध 5व्या दिसाय चालूच आसा। रशियन युक्रेनाचेर मिसायल हल्ले चालूच दवरल्यात। युक्रेनाची राजधानी किव्वा सयत कितल्याशीच शारां रशियाच्या हल्ल्यांत काबार जाल्यात। इतलेंच न्ही तर रशियाच्या हल्ल्यांत 352 युक्रेनियन नागरिकांक मरण आयले। मजगती युक्रेनियनान कसलीच पुर्वा घालिनासतना रशिये वांगडा उलोवपाची तयारी दवरल्या। ह्या सगळ्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर संयुक्त राष्ट्रान सोमार दीस आपतकालीन बसका आपयली। ह्या विनाशकारी हल्ल्या खातीर रशियेक जापसालदार धरपी थाराव ह्या बसकेत मुखार येवपाची शक्यता आसा। गोंय पुलीस आणि येरादारी पुलिसांनी 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2021 मेरेन येरादारी नेम मोडपी 7,41,319 वाहन चालकांचेर कारवाय करून तांचे कडल्यान 8.65 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केलो। फाटल्या वर्साच्या कार्यावळीत 6.90% आणि दंड वसुली 5.29% घट जाल्या। हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलोवपी 2,50,760 जाणां कडल्यान 2,52,52,000 रुपया दंड वसूल केले। सोरो पिवन वाहनां चलयल्ल्या खातीर 266 जाणांचेर कारवाय केल्या अशी माहिती येरादारी विभागाच्या वर्सुकी अहवालान दिला। ओमिक्रॉनाचे दुयेंतीची संख्या आता वाडटली। पुणेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तपासणी केल्ल्या 353 नमुन्यां मदीं 60% नमुने संसर्गजन्य आशिल्ले। भलायकी सेवा संचालनालया कडल्यान ह्या विशीं म्हायती मेळ्ळ्या। कोरोनाचे तिसऱ्या लारेन ओमिक्रॉन दुयेंती चड मेळिल्ल्याचे भलायकी खात्यान म्हटलां। ह्या वर्सा जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत 719 नमुने विशेष प्रयोग शाळे कडल्यान तपासणे खातीर धाडिल्ल्याचो भलायकी खात्यान म्हायती दिल्या। गोंय विद्यापीठान कोविडाच्या वेळार ऑनलायन पद्दतीन वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो। तांचो फायदो 150 भुरग्यांक जालो। विभागान 20 नव्यो कार्यशाळा आयोजीत केल्ल्यो अशें विद्यापीठान सांगलां। 2021 वर्सा नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क अंतर्गत चडांत चड महाविद्यालयांनी सर्तींत भाग घेतिल्ल्याचे गोंय विद्यापीठ 2021 वर्सा 96व्या रँकार पाविल्ली। 2019 गोंय विद्यापीठान 81 रँकार आशिल्ली। 2022 नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कच्यो सर्ती पयलीं परस आतां कठोर आशिल्ल्यो। फुडल्या आर्थीक वर्सापासून गोंय धरून ज्या राज्यांनी मनरेगा लोकपाल नियुक्त करूंक ना तांकां केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजणे खातीर निधी दिवचे ना अशें केंद्र सरकारान कळीत केलां। ज्या राज्यांनी ही योजना लागू केल्ली अशा 80% जिल्ल्यांनी लोकपाल नियुक्त करूं ना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे उपलब्ध तपशिलानुसार गोंय, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगणा ह्या राज्यांनी तशेंच पॉंडिचेरी, अंदमान आनी निकोबार बेट, लक्षद्वीप, दादरा आनी नगर हवेली ह्या केंद्र शासित प्रदेशांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजणे खातीर 1 पासून लोकपाल अजून नियुक्त करूंक नात। पणजे पाट्यार घाणयारे उदक गटारांतल्यान दर्यांत सोडटात। ह्या हळशिकवाण्या उदकाक लागून पाट्यार घाणी मारपाक लागल्यात। ह्या वाठारांतल्यान यो वच करप्यांक ह्या उदकाचा वासाचो बरो त्रास जाता। गाडये वयल्यान ये वच करतना लोकांक नाक धरून वचचे पडटात। ह्या उदकाचो दर्यांतल्या जिवांचेरूय वायट परिणाम जावपाची शक्यता आसा। तुम्ही पळोवपाक शकतात पणजे पाट्यावयले हे दृश्य। घाणयारे उदक ह्या व्हाळान सोडटात तेका लागून लोकांक बरोच त्रास जाता। खूब घाण वास ह्या वाठारांत पसरिल्लो आसा।
लोकांक गाडयो चलयतना सुद्धा ह्या घाण वासाचो त्रास जाता. युक्रेनात अडकून पडिल्ल्या 6 गोंयकार विद्यार्थ्यांनी मस्ती खातीर आवाहन केले. युक्रेनात अडकून पडिल्ल्या गोंयकारांनी इंडियन एम्बसीच्या संपर्कात रावचे अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विद्यार्थ्यांक आवाहन केले. कांय जाणांनी आदिवासी आयुक्त कार्यालया कडेन संपर्क साधपाक सुरवात केल्या. आतां मेरेन अडकून उरिल्ल्या 10 गोंयकारांनी संपर्क साधलो अशी माहिती NRI कार्यालयाचे संचालक अँथनी डिसोजान दिला. बशीन प्रवेश मेळोवपाक 3 ते 4 किलोमीटर लांबयेच्यो रांगयो लावच्यो पडटात आनी रोमानियनांत वचपाक तांकां आडखळ निर्माण जाता अशी माहिती गोंयकारांनी दिल्या. युक्रेनात आजून फारपेट तशेंच बॉम्ब घालपाचे प्रकार सेगीत चालू आसा. युक्रेनांतल्यान पयली बशी हंगेरी वा रोमियनांत येवचे पडटा. हंगेरी वा रोमियनांत पावले उपरांत विमानांतल्यान तांकां भारतांत येवपाक शक्य आसा. साखळेचे सेवानिवृत्त सहाय्यक मुख्याध्यापक विजयकुमार वेरेकर हांची 2021 वर्साच्या भुरग्यां मदीं विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या लोकप्रियतेंतल्या उत्कृश्ट यत्ना खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. 28 फेब्रुवारी नवी दिल्ली हांगाच्या विज्ञान भवन हांगा राष्ट्रीय विज्ञान दिसाच्या कार्यावळीचो एक भाग म्हणून पुरस्कार भेटोवपाच्या कार्यावळींत तांकां पुरस्कार रुपांत रोख पारितोषक, स्मृतिचिन्ह आनी सन्मानपत्र हाचो आस्पाव मेळ्ळो. वेरेकरांची विज्ञान तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन संचालनालया ह्या पुरस्कारा खातीर नामांकन केल्ले. दिवाडे पोतेकार हो फेस्टिवल बरोच फामाद आसा. कार्निवाल चलता त्या दिसांनी हो पोतेकार दिवाडे हांगा साजरो जाता. दिवाडेचे 2 फामाद उत्सव म्हटल्यार बोनेराचे फेस्त आनी पोतेकार. पोर्तुगीज काळासावन चलत आयिल्लो हो उत्सव गोंयच्या लोकांक आकर्शीत करता. भायल्या देशांनी जशे हॅलोवन मनयतात तशे हांगा पोतेकार मनयतात. पोतेकार म्हटल्यार अवेवस्थीत म्हणून ज्या गांवचे लोक चडशे दादले ही वेगळी मुस्तायकी आनी मुखावटे घालून हो फॅन्सी ड्रेस न्हेसतात. ज्या दिसांनी कार्निवालाक सुरवात जाता त्याच दिसांनी हो पोतेकार फेस्टिवल दिवाडे हांगासर सुरवात जाता. गालजीबाग आनी आगोंद दर्यावेळेवयल्या कांसव संवर्धन केंद्रांतल्यान ऑलिव्ह रिडली कांसवांच्या 193 पिलांक दर्यांत सोडले. ह्या दोनूय दर्यावेळांचेर 20 कांसवांनी 2049 तांतयां घातिल्ली. गालजीबाग हांगासर एका घोटेरांतल्यान 118 तांतयां आनी 54 पिलां भायर सरलीं. ह्या पिलांक शुक्रारा दर्यांत व्हरोन सोडली. जाल्यार हेर बाकीच्या तांतयांतल्यान पिलां भायर येवपाची सद्या वाट पळयता अशें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां. मुरगांव पालिके कडेन कामगारांचो पगार फारीक करपा खातीर पयशे नात. देखून पालिकेन रीण काडून पगार फारीक करपाचो निर्णय घेतला. रिणा खातीर तांणी अर्जूय केला. ह्या वेळार पगार जावंक नाशिल्ल्यान हालींच कामगारांनी पालिकेक जाबूय विचारिल्ली. ऑक्ट्राय मेळपाचो बंद जाला ते खातीर पालिकेच्या येवणावळीचेर परिणाम जाल्ल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर कासकरान सांगलां. तशेंच पालिकेचे कर्मचारी वेंचणुकेच्या कामांत व्यस्त उरिल्ल्यान वसुली जावपाक शकली ना अशें तांचें म्हणणें. राज्यांत आयतारा भलायकी केंद्राचेर पल्स पोलिओ वासिनाचो डोस दिवपी कार्यावळ जाली. 667 केंद्रांनी मेळून 98,254 भुरग्यांनी पल्स पोलिओ वासिनाचो डोस घेतलो. 5 वर्सां परस ल्हान भुरग्यांक हो डोस दितात. सरकारान आयतारा 27 फेब्रुवारीक पल्स पोलिओ वासीन दिवपाचे मोहिमेचें आयोजन केल्ले. 5 वर्सां परस उणी पिराय आशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक पोलिओ डोस दिवचो असो उलो सरकारान मारिल्लो. डोस दिवपा खातीर खासा केंद्राची वेवस्था केल्ली. सगळे कडेन मोहिमेक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो.
उच्च न्यायालयाच्या आमदार पक्षांतर याचिकेच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिवपाचें काँग्रेसीन थारायला। देशाच्या लोकशायेक मार लागपाक दिवचे ना अशें गिरीश चोडणकरान सांगलां। ह्या आदेशाक लागून कितलेशेच प्रश्न उप्रासल्यात अशें गिरीश सांगता। उच्च न्यायालयाचे आदेश राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाक धपको दिता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें आसा। दनपारां 2 वरांचेर पेडणेचे उपजिल्लोधिकारी राजेश आसगांवकर हे मामलेदार अनंत मळीक हांचे वांगडा घडणुकी स्तरार पावले। आंदोलकांच्या वटेन ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर, ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकार, व्यंकटेश नायक, वारखंड नागझरचे सरपंच संजय तुळसकर आनी जे तरेन पंचायतीन नोटीस दितुकीच काम बंद उडिल्ले ते भूसंपादन अधिकारी चंद्रकांत शेटकर आनी उपजिल्लोधिकारी राजेश आसगांवकर हांणी सुरू केल्ले तेच भशेन ते 24 वरां भितर परत सुरू करचे, नाजाल्यार आमी पेडणे पोलीस ठाण्यात वचून धरणे करतले अशी शिटकावणी दिवन आंदोलन सध्या स्थगीत दवरल्या। युक्रेनात आडखून पडिल्ल्या 6 गोंयकार विद्यार्थ्यांनी मस्ती खातीर आवाहन केलें। रशिया युक्रेन युद्ध 5व्या दिसा चालूच आसा। रशियान युक्रेनाचेर मिसायल हल्ले चालूच दवरल्यात। युक्रेनाची राजधानी किंवा सयत कितल्याशाच शारां रशियेच्या हल्ल्यांत काबार जाल्यात। इतलेंच न्ही तर रशियेच्या हल्ल्यांत 352 युक्रेनियन नागरिकांक मरण आयलें। मजगतीं युक्रेनान कसलीच पूर्व घालिनासतना रशिये वांगडा उलोवपाची तयारी सादली। ह्या सगळ्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर संयुक्त राष्ट्रान सोमार दीस आपतकालीन बसका आपयली। ह्या विनाशकारी हल्ल्या खातीर रशियेक जापसालदार धरपी असो थाराव ह्या बसकेन मुखार येवपाची शक्यता आसा। आयतारा पणजे शारांत विंटेज कार रॅली आयोजीत केल्ली। आयतारा ही विंटेज कार रॅली आयोजीत जाली। पणजे शार पोरण्या काळात परत गेल्ल्या भशेन दिसताले आनी हे विंटेज कार रॅलीन लोकांच्यो पोरण्यो यादी ताज्यो जाल्यो। फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून कार्निवाल बंद आशिल्लो। कार्निवालाचो दुसरो दीस मनोवपाक पणजेच्या चर्ची कडल्यान विंटेज कार आनी मोटरसायकल रॅली काडली। ह्या रॅलीन 45 विंटेज कारी आनी 35 मोटरसायकल आशिल्ल्यो। ह्या रॅलींत गोंयचे तशेंच गोंया भायल्या विंटेज कार मोग्यांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो। ही रॅली पणजे चर्ची कडल्यान मिरामार सर्कला मेरेन गेली। आदल्यो फियाट, मर्सडीज, विली जीप, आल्फा रोमियो आनी रॉयल एनफिल्ड, जावा, यामाहा, BSA, हार्ली डेव्हिडसन अश्यो कितल्याच तरेच्यो पोरण्यो काळांतल्यो मोटार गाडयो आशिल्ल्यो। कार्निवालाच्या निमतान पणजे महानगरपालिकेन हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो। वट्ट 2 वर्सां उपरांत पणजेकारांनी कार्निवालाक शोभय घातलो। 50 फूड प्रेन्युअर्स तशेंच वेस्ट फ्री कार्निवाल अशा कांय नव्या संकल्पनांक ह्या कार्निवालाक माची दिली। वेस्ट फ्री कार्निवाल ह्या संकल्पनेक मात महानगरपालिकेक जाय तशें यश मेळूंक ना अशें दिसून येयलें। वेस्ट फ्री कार्निवाल असो संकल्पना पणजे महानगरपालिकेन योजिल्ली, पूण तेका कांयशें यश मेळुंकल्याचें हे दृश्य सद्याक दिश्टी पडटा। भविष्य काळात ह्या न्हंयचेर अवलंबून आशिल्ल्या लोकांच्या शेती वेवसायाचेर हावळ येवपाची शक्यता आसा अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें। कासारवणेच्या लोकांनी सरकाराक निवेदन केलां पंप बसोवपाचें काम बंद करचें। ह्या न्हंयत पंप बसयले जाल्यार कासावरणे शेतकऱ्यांक लुकसाण जातलें अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा। खंयच्याय पंचायत क्षेत्रांत खंयचोय व्हडलो प्रकल्प येता त्या वेळार पयलीं स्थानीक पंचायतीक म्हायती आसप ही गरजेची आसता। तो प्रकल्प बरो आसूं वा वायट। उपरांत अशा प्रकल्पाक ग्रामपंचायतीची मान्यताय घेवपूय आसता। पूण कासारवणे पंचायत क्षेत्रांत बैलपार न्हंयेचेर सुरू आशिल्ल्या 27 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची म्हायती पंचायतीक लेगीत खबर ना अशी म्हायती थळाव्यांनी दिला।
पेडण्यां नागझर वाठारात शेनवारा दनपारच्या वेळार अचकीत उसाच्या माळ्याक उजो लागिल्ल्यान उण्यांत उणें 22 शेतकारांचें लाखांनी लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळाचे बंब थंय पावच्या पयलींच पुराय माळो जो आसलो तो लासून गोबड जालो. शेतकार दनपारच्या वेळार घरा जेवपाक आयिल्ले तेन्नाच हो उजो लागलो. उजो लागिल्ल्याचें कळटाच शेतकारांनी थंय धांव मारली, पूण थंय पावच्या पयलींच पुराय शेत लासून गोबड जालें. पोरूय असोच उजो लागून शेतकारांचें लुकसाण जाल्लें, मात सरकारा कडल्यान त्या शेतकारांक आजून मेरेन कसलीच लुकसाण भरपाय मेळूंक ना. कायद्या प्रमाण खंयच्याय दर्यावेळेचेर उदका कडल्यान सुमार 200 मीटर मेरेन कसलेंच बांदकाम करपाक मेळना, पूण बांबोळी ग्रँड हयात हॉटेलाच्या फाटल्या वाटेन एक वणद बांदपाचें काम आनी तेचें गुड्डुलां चालू आसा. बांदकाम ज्या जाग्यार चालू आसा थंय कोणेच भियेनासतना बांदकाम चालू आशिल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळ्ळां. हें काम ज्या जाग्यार चालू आसा थंय JCB आनी व्हडले व्हडले ट्रक हाडून काम सुरू केलां. मजगतीं थंय आशिल्ल्या वॉचमॅनाक हें कसलें काम विचारल्यार आपल्याक खबर ना आनी हांगसर चलिल्ल्या कामाचे फोटो वा व्हिडिओ काडप मनाय आसा अशें ते सांगतात. तशेंच हें काम कायदेशीर रित्या चालू आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. बागा दर्यावेळेर आशिल्ले शेक पर्यटक नाशिल्ल्यान सध्या ते बंद आसा. देखून शेक मालकांक खूब लुकसाण जाल्ल्याचें थंयच्या एका शेक मालकान सांगलें. तशेंच सरकाराक विनवण्यो सुद्दां केली, पूण सरकारान कसल्याच प्रकारची लुकसाण भरपाय आजून मेळूंक ना अशें थंयच्या थळाव्या शेककारांनी सांगलां. भारतान युक्रेनांतल्यान आपल्या नागरिकांक सोडून हाडपाच्या फाटभुंयेचेर सुमार 4000 लोक भारतांत परत आयिल्ल्याची माहिती परराष्ट्र वेवहार मंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी दिली. युक्रेनांतल्यान भारतीय नागरिकांक भायर काडपाक आमकां बरे पैकी यश मेळ्ळें. आमची टीम 24 वरां काम करीत आसा. हांव वैयक्तीक रित्या निरीक्षण करीत आसा अशें S जयशंकर हांणी ट्विटाचेर ट्वीट करून सांगलें. तशेंच बुचारेस्टाच्यान 250 भारतीयांक घेवन दिल्लींत येवपी आनी बुडापेस्टाच्या 240 लोकांक घेवन येवपी 3 विमानूय दिल्ली खातीर रवाना जाल्ल्याचें तांणी ट्वीट वरवीं सांगलें. मुंबय देंविल्ल्या पयल्या विमानांतल्या प्रवाशांचे पियुष गोयल हांणी वेलकम बॅक टू द मदरलँड अशें म्हणीत तांकां येवकार दिलो. मडगांव लोहिया मैदानाचें काम 2021 पुराय जातलें अशी अपेक्षा आशिल्ली, पूण तें काम आयज मेरेन पुराय जावंक ना. आतां ह्या कामाक मात गती लागल्या, पूण कितल्या म्हयन्यांनी पुराय जातलें तें सांगपाक शकना. मडगांव लोहिया मैदानाक इतिहासीक म्हत्व आसा. ह्याच मैदानाचेर गोंय मुक्ती संग्रामाची जून 1946 वर्सा सुरवात जाल्ली. गेली कितलींशींच वर्सां ह्या मैदानाची वेवस्था वायट जाल्या. 2018 ह्या कामाक हयकार दिवन 2 कोटी रुपया दिल्ले. 2019 ह्या कामाक सुरवात केल्ली. तेन्नाच्यान ह्या कामाक आडखळी येवन हें काम पुराय जावपाक शकलें ना. गोवा कोंकणी अकादमी आनी पणजी विद्या प्रबोधिनी पर्वरी हांच्या जोड पावलान तांणी 19 आनी 20 मार्च 2022 ह्या दिसा विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी 21वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन घडोवन हाडपाचें थारायलां. ह्या संमेलनांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. तशेंच ह्या वर्सा कविता, कथा, पुस्तक परीक्षण आनी व्यक्तिचित्रणां ह्या साहित्य कृतीचेर आदारून युवकां खातीर सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तींनी वांटेकार जावपा खातीर 5 मार्च मेरेन युवा लेखकांनी आपले साहित्य, नांवां आनी फोन नंबर आयोजकां मेरेन पावचे करचे अशी मागणी गोवा आयोजकांनी केला.
मार्चाचे 10 तारखेक विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो। ह्या फाटभुंयेचेर गोमंतक दिसाळे आनी गोमंतक टीव्हीन मतदारां खातीर कौन बनेगा आमदार ह्या खासा सर्तीचें आयोजन केलां। वेंचून येवपी आमदारांचो अचूक अदमास सांगपी मतदारांक 1 लाख रुपयांच्यो घरांत उपयोगी येवपी 50,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी 25,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आनी उत्तेजनार्थ बक्षिसां मेळटलीं। ह्या सर्तीची जायरात तुमकां गोमंतक दिसाळ्यान मेळटली। 30 प्रवेशिका तुमी जपून टीक मार्क करून नांव, पत्तो, फोन नंबर बरोवन ह्यो प्रवेशिका 7 मार्च मेरेन गोमंतकाच्या पणजे किंवा मडगांव किंवा फोंड्याच्या कचेरीन धाडून दिवपाच्यो। तरी ही असली गोवा टॉप 25 ची मुखेल खबरो। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।